आनी कितें करता ते लोकांक तेंच्यांनी सांगूंक ना. लोक आमकां फोन मारून सांगूंक लागले की काल आमची मिटींग जाली आनी आयज कितें तुमी फोनूच परतून त्रास करता. परतून MLAकूय फोन केले म्हणून ते कळोंक जाय आसलें की बाबा की फोडला ते कित्या खातीर फोडला आनी कितें काम चालू आहा तें लोकांक खबर नासलें. म्हणल्यार लोक कोणी विचारूंक लागले बाबा काल उदक भरताले परतून आयज तुमी फोडून आनी पाड घालता रस्त्याचे हे बी ते उदक जालें म्हणून आमकां तेंच्यांनी हांगा आपयलें लोकांनी आपयना फुडें कळ्ळें बाबा हें हांगा पायप म्हणजे पायप घालपाक ते पडटा म्हणून मागीर आमी सराक सांगलें आनी सरान मागीर आमी हांगा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की आमकां सरपंच कोण तो खबर ना म्हणून सो आता कितें फायनल स्टँड घेतला? आतां पळोवया तो कितें म्हणटा तो सांगता. तेणी सांगला आपूण आपयता म्हणलो कोण आहा तेणी सांगला तेणी आनी कितें काम करता तें पयलीं तेणी सांगूंक नासलें. अच्छा, कित्याक पडटा कितें ते कांय रिजन सांगूंक नासलें तेणी. डायरेक्ट काम स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. डायरेक्ट काम स्टार्ट केलें म्हणून ते कोणी फोन मारून मागीर आमकां हांगा We don't mind if there is proper documentation. So produce the documentation. At least the people we can tell the people. If any layman goes to do anything like this, they have to get the appropriate permission. Even if you are going to get a water connection even under health or under any ground, you have to get your permission from the TCP for road cutting. Without that permission, you will not be allowed. And if you then you have to face the fine. So I hope that we have to make sure that we initiate some action against them, so that he is being made liable to pay a fine, because this is an illegal act. They cannot interfere into the public roads without appropriate permission. That is what I would say. Kirak, if you go to see, normal people have to go through a particular process. Why not these people?